आम्ही पळयता की पुराय देशात स्पेशल भुरग्यां खातीर जे काम गोय सरकार करता, आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता आणि खास करून आमचे डिसेबिलिटी कमिशन करता, ते पुराय देशात ताका एप्रिसिएशन केल्लें आसा आणि ताका लागून हांव सोशल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय तसोच बाब गुरू पावसकर ह्या दोगांचे खूब खूब अभिनंदन करता। आयच्या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आमचे क्रीडा मंत्री बाब गोविंद गावडे हे हांगासर हजर रावले, बाकीचे सगळे डिग्निटरीज हांगासर हजर आसा। हांव मुद्दामून मेन्शन करता कारण पर्पल फेस्ट हो कार्यक्रम आमी आमच्या डिसेबिलिटी कमिशन आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत गोंयांत पयले फावटी घेवपाक शकले आणि पयले फावटी सक्सेसफुली तो कार्यक्रम आमी करून दाखयलो। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी नीती आयोगाच्या मिटिंगेत परत एकदा तो कार्यक्रम मेन्शन केलो आणि गोय सरकारचे आणि सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे तांच्यांनी अभिनंदन केले। इतके बरे काम आमचे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि डिसेबिलिटी कमिशन करता, ताका आनीक बूस्ट दिवपा खातीर आयच्या स्पेशल ऑलिंपिकात आमची भुरगीं पार्टिसिपेट जावप हे आनीकूय आमच्या खातीर म्हणजे गौरवाची गजाल आसा की ते भुरगे जे फुडें वता। सरकार सातत्यात हर तरेची मदत या स्पेशल भुरग्यांक म्हणजे शिकपा खातीर आसतले, खेळा खातीर आसतले आणि इन फ्युचर स्वताच्या पायार उबे रावपा खातीर सुद्धा इन फ्युचर तांकां मदत करतले। आताच्या घडीक म्हणजे गोंयांत जरी रेजिडेन्शियल स्कूल नासले जाल्यार इन फ्युचर म्हणजे ह्या स्पेशल भुरग्यांक आफ्टर 18 जे रेजिडेन्शियल स्कूलय जावपाक जाय, स्कील एड्युकेशनाचे स्कूल जावपाक जाय। जे ऑलरेडी पहिले स्कूल कुडचड्यार ज्या एनजीओ सुरवात केला तांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता आणि उरलेल्या एनजीओनी ह्या सेक्टरात जे काम करतात तांच्यांनी अशा पद्धतीचे स्पेशल स्किल्ड एड्युकेशनान प्रमोट करपाक स्कुलां सुरू करची। सरकारा कडल्यान पुराय तेंको जो तांकां स्पेशल स्कुला खातीर जो जायो ते करपा खातीर सरकार जाय तो सपोर्ट करतले।